हांगा जमलेल्या सगळ्या मानेस्तांचें हांव स्वागत करता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा घडोवन हाडटा कलाकाराक भेट. आनी आमच्या मदीं आयज हांगा दोग जाण कलाकार आसा. जें नांव जावन आसा पास्कॉल फ्रांसिस्को एन्सेटो लॉरेन्सो. आनी दुसरे कलाकार आसा सोनिया शिरसाट. आयज आमच्या मदीं आमचे तियात्र अकॅडमीचे प्रेजिडेंट सगूण वेळीप, तशेंच आमचे मेंबर सेक्रेटरी श्री सुरेश दिवकर हे आसात. हेंचें हांव स्वागत करता आनी मागता आमचे मेंबर सेक्रेटरी आनी प्रेजिडेंटा कडेन तेंच्यांनी ह्या सगळ्या मानेस्तांक माचयेर हाडचें. तर आमी टायम कांय घेनासतना आतां आमी सुरवातेक हांव मागता आमचे प्रेजिडेंट सगूण वेळीप तेंच्यांनी घोशणेचें उक्तावण करचें. तशेंच हांव मागता आमचे प्रेजिडेंट सगूण वेळपा कडेन तेंच्यांनी आमचे जे आयचे आर्टिस्ट आहा पास्कोल एन्सेटो लॉरेन्स, तशेंच सोनिया शिरसाट आनी आयचे मुळांतूच घेवपी सोकोर फेर्नांडीस हांकां कुळागुरू भेटोवचो. आनी हांव कळाव सोंसून आसतना आमचे प्रेजिडेंटा कडेन मागता तेंच्यांनी मेमेंटो आमच्या आर्टिस्टाक पास्कॉल एन्सेटो लॉरेन्सो हांकां दिवचो अशें म्हणून मागता. तशेंच प्रेमाचें प्रतीक म्हणून मत भेट दिवचें अशें म्हणून मागता. मॅडम तुम्ही अशी भायर येता ना कोणार येता तुमचो तेका लागीं हो तेका सर मातसो लागीं हो सर. कलाकार सोनिया शिरसाट. सर मुखार पळया. तशेंच आयचे मुलाखत घेवपी आसा सोकोर फेर्नांडीस तांकां प्रेमाचे प्रती म्हणून मत भेट दिवचें अशें म्हणटा. फुडली कार्यावळ आमचे सोकोर फेर्नांडीस हांव मागता तियात्र अकॅडमीचे प्रेजिडेंट सगूण वेळीप हेंचे कडेन तेंचे देवकाराचें उलोवप करचें. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी घडोवन हाडिल्ल्या त्या आयच्या प्रोग्रामाक मीट द आर्टिस्ट हांव सगळ्यांक वेलकम करता.
the artist. Why we have to meet the artist? The big question. Actually today we have selected two artists whom we are going to interview with them. One is Mr. Pascoal, Francisco, F.Aniceto, Lourenco, and another one is Sonia, Shirsat. These are the two artists we have selected to interview them or as a subject to meet the artist. Unless we know the efforts made by the artist and the progress they have done it from their childhood till the present age, we don't know how they have struggled for, how their performance is. And unless we know it, we cannot show our progress, or the young generation is not able to show the better progress. It is always important to see that one who is doing the work has to be felicitated or these things should be recorded. This is one of the part we are recording, meeting the artist, taking their interview and placing it before the public. Yes, who is that Sonia Shirsat or who is that Pascoal Lourenco? So what efforts they have made, what are their contributions, what and where they have reached, and how they have struggled. So I congratulate both the artists who have taken pain to preserve the art and show it the best talents hidden among them. So with this, I congratulate both Sonia Shirsat and Pascoal Lourenco and welcome them to see that they will give us the insight or a boost to the new artist, boost to the new generation, saying to how to preserve it, how to promote it, and how to perform the best in the course of time in the field of various fields, where maybe the singing or maybe the other talents or maybe the Tiatr Academy. Once again, I welcome and close my words. Thank you. तर आता पुढे मुलाखत जातली आणि मुलाखत घेतली सुकूर फर्नांडीस. हांव म्हाका मुलाखतकार श्री सुकूर फर्नांडीस यांचे कडेन तुमची सुत्रां आठवून घेवची. मीट द आर्टिस्ट, कलाकाराक भेट ही तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा आणि घडोवन हाडलेले कार्यावळीक हांव सुको दे सांताक्रूज तुमकां माये मोगाचो नमस्कार करतां. आयज ह्या आमचे कार्यावळीन भाग घेवपाक, ही मुलाखत दिवपाक आमचे मदीं हाजीर आसा म्हज्या सामकाराक बसलां बाय सोनिया शिरसाट. ताका हांव तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वाटेन माये मोगाचो येवकार दितां. देव बरें करूं. थँक्यू. सुरवात करुया. तर बाय सोनिया शिरसाट जावन आसा आंतरराष्ट्रीय फामाद कलाकार जे फादू ओ इंग्लिशीन फादो म्हणटा ती गितां गावपाक. तर ताची मुलाखत हांव ताचे कडल्यान घेतां आनी सजमतां बरे तरेन तूं म्हाका जबाब दितलें म्हूण. तर म्हजो पयलो प्रश्न तुका, सोनिया शिरसाट हांव मातशें घुस्पलोलो आसा. हें नांव सोनिया आनी शिरसाट हें तुका खंयचे वाटेन येयलें? म्हजे मामा आनी पापा तांचे इंटर रिलिजन मॅरेज जाल्लें 1974 ह्या वर्सा. आनी म्हणून शिरसाट इज माय फादर्स सरनेम ओके. अँड दॅट्स हाव आय एम सोनिया शिरसाट. तर तुमकां कळलें तें नांव ताका कशें पडलें पळय तें. आतां तुजे फामिली विशीं तुमच्या घरान कोण कोण आसा ते लोकांक मातशें सांगशी. पापा म्हजो दोतोर शिरसाट फोंडेचो आनी मामा पणजेची. आनी म्हाका एक भाव आसलो. आमी 4 जाणां आसलीं आमची फामील. तर आतां भाव ना? ना, 2016 वर्सान भाव पिड्यार जालो आनी ह्या 2 वर्सांनी पापानी मामाय गेली. तर आतां सद्या म्हजे फामिलीन
बिजू, लाकी, कालू म्हणजे 3 डॉगीज आणि एक बुलू बाब म्हणून एक बुकलो आहा. ओके ओके आमगेर एक बुकलो आसा. तो ही दुखेच खबर तुजी जायती फॅमिलींतली तुमच्या मध्ये अकस्मात ना जाले. तर कोंकणी माचयेर तुजें पावल कशें पडलें? वो तूं कोंकणी माचयेर कशें पावलें तियात्र माचयेर? कोंकणी पालकार हांव पयलीं एक्चुली प्रोफेशनली सिंगींग हांव बँड बरोबर कांतार करपाक स्टार्ट जालें ग्रुपान आनी थंय हांव कोंकणी कांतारां म्हणटालें बँडान. पूण मागीर त्याच वर्सा 2002 ह्या वर्सा बांगराळें गोंय म्हणून एक कोंकणी प्रोग्राम स्टार्ट जाल्लो. तो कोणाचो? डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. आनी तेन्ना ताणें म्हाका इनवायट केल्लें ते प्रोग्रामान भाग घेवपाक. आनी त्या प्रोग्रामान गीत आनी कांतार दोनूय कोंकणी भाशेन प्रस्तूत करतालीं. तर हांव चड करून ती कांतारां हांवें म्हणप आसतालें. जायते कोंकणी कांतारां तूं म्हणटालें? हय. ओके. आतां कोंकणी माचयेर पावले उपरांत तुजो अनुभव कितें, एक्सपिरियन्स कितें कोंकणी माचयेर, तियात्र माचयेर? तियात्र माचयेर म्हाका एक अनुभव आहा तो ऑडियन्स भरपूर आहा. तियात्र शोज जाता तेन्ना लोक येता आनी सेम हॉलान परत शो जाता तेन्ना परत लोक येता, हावसफूल जाता. हय 2-3 फावटी पळयता आनी इतलो लोक येता हुंयच्यान म्हाका तें एक सरप्रायज एलिमेंट भशेन जाल्लें. आनी सुबेजूय जावपाचें जावंक जाय. कोंकणी गोंयकार भायल्या गांवांत पावले आनी आतां तोय तियात्र जाता सुबेज लंडनांत. तें सारकें. ओके. आतां हो गावपाचो गूण जो तुज्या रक्तान आयलो तो कोणा उद्देशी आयलो असो तुका दिसता? बापायचे वाटेन, आवयचे वाटेन? गावपाचो गूण म्हणल्यार आय थिंक इट केम फ्रॉम मामा. कारण मामा घरान आपली कामां कोत्ता, रांदतना बी गायत आसताली. वय पूण प्रोफेशनल सिंगींग तांणी केन्ना घेवन आनी तांकां चान्सूय मेळून नाहली. तुका गितां तुवें गितां गायलें जायते फावटी तियात्रांनी, पूण भुमिका केन्ना तरी केलें एक्टींग? ना, स्टेजीर केन्ना करूं ना. केन्ना करचें अशें तुका दिसता? एकदां एक ल्हान रोल केल्लो एक कोंकणी फिल्मान, डॉक्युमेंटरी फिल्मान. पूण म्हाका दिसना म्हज्यान एक्टींग टॅलंट आहा म्हूण. सिंगींगूच पुरो म्हाका. हय तेन्ना बरें आसा. तुवें जायते ह्या फुडें तियात्रांनी गितां गावची, तुजो आवाज सगळ्या लोकांक आवडटा ह्याच खातीर आनी तुजे स्वरूय आनीक जायते नवे भुरगे पिळगी तयार जातली. आतां म्हाका एक सांग, तुजी पुर्तुगेज इतली फ्लुएंट आसा, ही तूं कोंकणी गितां खातीर वावुरताच, पूण फादू हो पुर्तुगेजीन आनी फादो हो इंग्लिशीन, हातून दोनाय मदें तुका वेगळो सार कितें दिसता? फादू संगीत एक फोक सॉंग एक्चुली आनीक सेमी क्लासिकलूय जाता तो. म्हणून तेतून आनी तियात्रान डिफरन्स खूब आहा. पयलीं म्हटल्यार तातून म्युजिशियन इन्स्ट्रुमेंट्स आहा पळय ते गिटार्स आसतात, तेतून ड्रम आसना, कीबोर्ड आसना. आनी दुसरें म्हटल्यार तातून डान्स आसना, तातून एक्टींग आसना, ते फकत सिंगींग. म्हणजे ताल तुका मेळना जशें आमकां ड्रामाचो मेळटा? ना, तेतून तेच म्हणटा पर्कशन बी आसना. बीट मेळता तो गिटाराचो मेळटा. सो इट इज अ सॉफ्टर वर्जन. म्हणून तो डिफरन्स व्हडलो आहा. आतां आमी कोंकणी म्युजिकल शो बी करता तेन्ना स्टेजीर आमचे एक 7-8 म्युजिशियन्स आसतात, डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट्स, आमचे ब्रास सेक्शन आसता, ते जायच पडटा. ते तसले इन्स्ट्रुमेंट्स फादू संगीतान ना. आनी थोड्या कांतारिस्तां कडेन ड्राम नासतना कांतारकूय करूंक जायना जायत्या जाणां कडेन. पूण खंयचें डिफिकल्ट आवड खंयचें, फादो गावप ओ कांतार करप? ना, दोनूय सेम. इट इज बोथ आर ब्युटिफूल आर्ट फॉर्म्स आनी दोनूय हेतून उतरां पाठ करचीच पडटा, इमोशन घालचेंच पडटा, मेलोडी टायमींग सगळें दवरचें पडटा. सो फॉर मी बोथ आर द सेम. आतां इतलो तेंप तूं ह्या फिल्डान आसा, क्षेत्रान, तुज्यो भोंवड्यो कितल्यो जाल्या आनी खंय खंय तूं पावलाय? म्हाका दिसता हांव 19 कंट्रीज आतां पर्यंत 19 कंट्रीजान म्हजे प्रोग्राम जाला. मकाव, कॅनडा, सिंगापूर, हांगा फादू कॉन्सर्ट्स जाल्ले, इज्रायल. आतां इज्रायलाचे सगळे बिगडला, पूण तेन्ना प्रोग्राम बी थंय जाल्ले फादू संगीताचे. कोंकणी प्रोग्राम म्हजे इंडियन जाल्या. मागीर पोर्चुगीज म्हाका कॅनडा पोर्चुगीज असोसिएशनान म्हाका आपयल्लें पयली फावट.
मागीर कोंकणी आतां हालींच कॅनडा US प्रोग्राम करून आयला लिस्बोआ सुद्दां मागीर गल्फ कंट्रीजवर आसाच फ्रांस लक्समबर्ग प्रोग्राम करून आयिल्ले हांव हय ओके म्हणजे तुज्या ताळ्या वरवीं जायतेच देश तुका पळोवपाक मेवले, वय, आनी नामणाय मेळ्ळी ओके देवाचे कृपेन मेवली कोंकणी माचयेर गायल्या उपरांत पयलेच फावटी तुज्या जिवाक कशें दिसलें वॉट वॉज युअर फिलींग आय वॉज व्हेरी नर्वस कारण ताजे पयलीं हांव बँडान म्हणटालें हय आनी बँडान कितें जाता कांतार म्हणटा तेन्ना लोक नाचपा येता आपणाच्या हातीन आसता हय आनी लोक नाचता तेन्ना तुका कळटा की तांकां आवडना हांव कितें म्हणटा तें लोकांक आवडटा पूण कॉन्सर्ट आसता तेन्ना गमना टील दी एंड ऑफ द सॉंग रायट एंड ऑफ द सॉंग तुका अप्लॉज मेवता काय कितें मेवता तें फकत एंडाक कळटा सो दॅट इज द डिफरन्स बरें तें आतां डिफरन्स कळपाक लोकांक म्हाका जाय आसलें तुवें एक ल्हानशें कांतार ओ गीत चड न्हय एक वेर्स एक कोरस लोकांक म्हणून दाखयलेलें सुकोर द सांता क्रुजान बरयलेलें म्हणून चलता तुज्या आवाजान म्हणटालें न्हू तूं. काळीज काळीज मुजे लासता तुज्या मोगान सुरोपाय पळोवन तुजी निवता बुकांनी ताण मुर्ती तुजी कितली ल्हान पूण किर्ती पयशी चोडबान आब्रुमान तुवें जोडलाय आयज आख्या संवसारान हें सॉंग सुकोरान बरयलेलें हांवें बरयल्लें ऑन गोवा म्हजें गोवा ओके ओके म्हाकाय श्रेय येता हातूंत थोडो ओके आतां जे तियात्रांत तूं नाचता हें हो वावर तूं चालूच दवरतलें ओ बंद करतलें म्हाका 3 तियात्रांनी गावपाक चान्स मेळ्ळो देवान दिलो पूण आय वूड लायक टू पूण प्रॉब्लेम एकूच जाता तियात्राचे खूब प्रयोग आसता आनी लेंदी चलता आनी म्हजे प्रोग्राम भायल्या गांवांनी आसता तेन्ना मागीर त्रास जाता ह्या तियात्र कोत्ताना सुद्दां म्हाका थोडे आउटस्टेशन शोज कॅन्सल करचे पडले तेन्ना म्हणून ते म्हाका मातशें हें जाता आय मीन आय वूड लव टू कारण इट इज व्हेरी नायस एंड आय रियली एन्जॉयड ते 3 तियात्र कोत्ताना बरें दिसलें खूब शिकपाक मेवलें फ्रॉम थिएटर आस्पेक्ट फ्रॉम पूण मातशे त्रास जाता अंदू सुद्दां म्हाका एक इन्विटेशन आयिल्लें तियात्रांत म्हणपाक पूण हांवें तें रिफ्यूज करचें पडलें म्हाका ओके आतां हो तुजो ताळो इतलो सुवादीक आसा तो ताळो सुवादीक जावचे खातीर तुवें कितें ट्रेनींग केलां वॉयस ट्रेनींग ओ तसोच तसोच म्हणपा जाता कांतार प्रोफेशनल सिंगींग स्टार्ट करून मागीर 1-2 वर्कशॉप्स केल्ले हांवें पूण ट्रेनींग घेवना निदर वेस्टर्न नॉर इंडियन कांयच ट्रेनींग घेवना म्हज्या भाशेन आतां इतलें तुवें वावर केलाय कोंकणी माचयेर जावं आंतरराष्ट्रीय मळार तुका कसले कसले पुरस्कार फावो जाले जायते मेवल्या देवाचे कृपेन सगळ्यान टॉपमोस्ट अवॉर्ड म्हाका मेवला तो नॅशनल अवॉर्ड मेवला फ्रॉम संगीत नाटक अकॅडमी उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार म्हणून फोक म्युजिकान तो हांव मागीर युवा सृजन पुरस्कार फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आर्ट एंड कल्चर तो मेवला मागीर गुलाब अवॉर्ड मेवला ऑर्कीड अवॉर्ड मेवला लायफ टायम अजून मेळून अजून वावर आहा करपाक दुसरो आमी 150 इयर्स कितें सेलिब्रेट केले ओय दॅट टायम येस बिकॉज वी वर पार्ट ऑफ द तियात्र फेलिसिटेशन वी फेलिसिटेटेड आनीक तियात्र अकॅडमीचे अवॉर्ड्स प्रायजीस मेवल्या कॉम्पिटिशन सोलो ड्युएट सीडीज एंड सॉंग्स तशें मेवल्या हय ओके आतां हो तियात्र आमचो फुडें वयचे खातीर कितें गरजेचें अशें तुका दिसता तियात्र फुडें येतलो जाल्यार तियात्र फुडें वतलोच पूण इम्प्रूव करपाक आनीक फकत गोंयकारांकूच न्ही पूण दुसऱ्या लोकांक बरें दिसपाक म्हाका दिसता थोडे आमी how can I say not sacrifice a little bit of professionalism हाडूंक जाय ओय आंगान आसूंक जाय आनी तें शिकपाक जाय जाल्यार शिकून घेवपाचें वेदर दॅट इज लिरिक्स रायटींग
whether it is dramatics, acting classes, whether it is stage setup आणि lighting ते सारके हांव म्हणना की सारकें करना, डेफिनेटली दे डू, बट ते आनीकूय प्रोफेशनल आनीकूय अप मार्केट करपाक मेवता अशें म्हाका दिसता. हातूंतले जायते जे तुवें सांगलां ते आमचे तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हें व्यवहारान घालता. व्हेरी गुड. जशें पळय एक्टींग, सिंगिंगान हे सगळे आमी एका खेड्या गांवांनी आमी वर्कशॉपां करता आनी जायतीं केल्लीं आसा. तशेंच आमी इस्कोलाच्या भुरग्यांक तियात्र हाडलेले आसा, आमचे हायर सेकंडरी कॉलेज ताकाय तियात्र हाडले आनी आतां रोखडेंच चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवल आसतलें. सो भुरग्यांक येवपाक जायत्यो वाटो आमी उक्त्यो केलेल्यो आसा, जे वरवीं फुडें तियात्राक बॅकअप मेवतलो आनी तियात्र ते चड गरजेचें. तर आतां इतलो तुका नामणां मेवलें, इतलें तूं फुडें पावलां, संवसार भोंवलां, हाचो सगलो श्रेय तूं कोणाक दिता? म्हज्या आवय बापायक. कारण पापा एक्चुली म्हजो दोतोर. तर दोतोराचे चेडूं कांतार करता, दोतोराचे चेडूं दोतोर जावना अशें खूब पयलीं पापान आयकून घेतलां. आनी तरी ताणें म्हाका सपोर्ट केला. हांव लॉ शिकतालें, ताणें म्हाका शिक्षण पयलीं काबार कर, मागीर तुका जाय तें कर म्हूण सांगलेलें. सो हांवें लॉ करून LLM करून लॉ कॉलेजीन शिकयतालें हांव. पूण मागीर ताकाय दिसलें की माय सिंगींग वॉज माय कॉलिंग आनी आय हॅड टू गो इन टू सिंगींग. सो तांणी खूब सपोर्ट दिला, मामा पापान दोगांयनी, भावान सुद्दां, आनीक कॉन्स्टंट एनकरेजमेंट. दोनूय बाजू पळयल्या उपरांत तुका दिसता ते वाटेच्या बरोस हे वाटेन तुका सुबेज नामणां मेवल्यो? तशें जालें, तशें घडलें. ओके. गोंयच्या तियात्राक फुडार आसा ओ ना? कित्याक ना? कित्याक ना? डेफिनेटली आसा. कोंकणी तियात्र एक म्हणल्यार आमचे गोंयकार संवसारभर पसरल्या. सो देर इज लॉट्स ऑफ इंटरनॅशनल परफॉर्मन्सीस ऑफ तियात्र पॉसिबल. आतां हालीं म्हाका गमला की अ फॉरेनर हॅज टेकन इंट्रस्ट इन डुईंग अ डॉक्युमेंटरी ऑन तियात्र. हय, तर तेतून डेफिनेटली तियात्र इज गोइंग टू हॅव अ गुड फ्युचर. फुडें फुडें वयर वयतले. हय. बरें. नोकरी ना जाल्ल्या भुरग्यांक ही तियात्राची लायन धरली जाल्यार तुका दिसता तांच्यांनी संवसार करूंक जातलो असो? हुंयचोय वावर मनशान सारको दवरलो आनी डिसिप्लीन घेवन दवरलो तेतून संवसार घडोवंक जाता. पयलीं म्हणजे ते तकलेर वचूंक जायना. वन्स यू गेट सम रिजल्ट एंड सम माथ्याक मारूंक जायना, बिकॉज यू हॅव टू. आनी दुसरें म्हटल्यार फायनान्शियल मॅनेजमेंट. आमी खुबदां आर्टिस्टाचेर तें आमचें एक चुकता. तियात्र आनी कोंकणी भास जीव उत्तेली जाल्यार तियात्रिस्तांनी कितें करप गरजेचें? तेंच हांव पयलीं म्हणटालें तें. तियात्रिस्तां मदें कितें आसूंक जाय अशें तुका दिसता? एक म्हणजे ऑलरेडी तियात्र अकॅडमी आहा. ना तें भावपण, एक युनिटी, एक युनियन भाशेन आसूंक जाय. आनीक खंयच्याय क्षेत्रान ते आसताच. तेंच म्हणटा, खंयच्याय क्षेत्रान जेलसी, कॉम्पिटिशन, अप्स एंड डाउन आसताच. पूण ते आमी सायडीन मातशें दवरून हॅविंग द लार्जर पिक्चर इन मायंड, तियात्राचे फुडार हें चिंतून केन्ना केन्ना तस एकामेकाचो हात धरून फुडें वचचें पडटा, तें करचें. आनी तें कोत्ता आनी आमच्या मदें तियात्र रोखडें विसरताय. चड बरें विसरल्यार बक्षीताय बक्षणे आसा कोंकणी मार्चेक. कित्याक आयज जोगाळलेले आर्टिस्ट फाल्यां एकठांय जातात आनी परतून पाडका दिसता. आतां रॅपीड रावंड म्हणजे फास्ट आन्सर दिवपाचो. फास्ट एकाच उतरान ओ 2 उतरांनी. ओके. तुजे आवडीचो प्रात डीश खंयचो? शोरीस पाव. सगळ्याहून इतले गांव तूं भोंवलाय, देश तूं भोंवलाय, खंयचो सोबीत देश, सुंदर देश तुका लागला? गोंया सोडून गोवा. आतां कितल्या भासांनी तूं कांतार कोत्ताय आनी कितल्यो भासो जाणाय शिकलाय? आजून पर्यंत 16 भासांनी कांतार केलां, पूण फकत 6 भास उलयतां. ओके. गरजेचें कितें? पयशे ओ नामणां? रेप्युटेशन. रेप्युटेशन. ओके, थँक्यू.
आवडीचें तुजें न्हेसप कितें पालकार जनरल पसन खंय भोंवता आसतना भोंवता आसतना सलवार कमीज गूड आनी पालकार चड करून विस्तीत लांब एक पुर्तुगेज आनी एक इंडियन ना दोनी गोंयकार आतां व्हड कोण दादलो ओ बायल अशें तुका दिसता देव ओके कित्याक देवान दोगांयकूय सगळ्यान मौजेवंत कोंकणी फिल्म खंयचें जें तुवें पळयलां आमचें नशीब हय म्हाकाय बी तेंच तें सुबेज वालोर कोणाक एका बरोवप्याक ओ दिग्दोसप्याक रायटर ओ डायरेक्टर बोथ इक्वल एकल्यान बरोवपाचें काम करपाचें आनी दुसऱ्यान स्क्रिप्ट बरी ना जाल्यार डिरेक्शन कांय करपाक मेळना आनी उलट वायस वर्सा ओके सुबेज वालोर कोणाक ना तियात्र एक टायमपास ओ एक समाजाचो आरसो अशें समाजाचो आरसो हय कित्याक तेतून खूब मॅसेज आसता खूब ओपिनियन आसता इट्स नॉट अ टायम पास फॉर शुअर करेक्ट आतां सगळ्यांक विचारून जालें लोकांक थोडे लोक नको वॉट इज फादू ऑर वॉट इज फादो हो एक म्हणून लोकांक दाखयशी तुज्या स्वादीक आवाजान बरें एक वेर्स म्हणटा हय धाकटो Acordei a claridade fez-se maior e mais fria. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia. देव बरें करूं हो तुजो फादो आयकून म्हाका दिसलें हांवूय तेंच गावप सुरू करचें अशें म्हणून तियात्र सोडून ट्राय केल्यार जाता पुर्तुगालाक पावतलो सर आतां निमाणे कडेन ही मुलाखत सोंपोवच्या पयलीं तियात्र पडनारांक आनी तियात्र मोगयांक तुजो संदेश कितें पयले जाग्यार I would like to thank Socorro Santa Cruz for this interview and Tiatr Academy of Goa. आनी तियात्र आनी कोंकणी कांताराच्यो मोग्यांक म्हाका एकूच मॅसेज कोंकणी आमची मायभास तिका वाडोवपाक तिका सांबाळपाक तिका प्रोटेक्शन दिवपाक हें आमचें काम आनी कोण करपाचो ना हें आमी मतीन दवरून आमची मायभास फुडें व्हरूंक जाय आनी तियात्र पडत रावचें हय डेफिनेटली सो सोनिया बाय आमच्या मागण्यांक तूं पाळ दिवन हांगासर आयलें तुज्या काळजांतली भावना तुवें तियात्र मोग्या मुखार दवरली हे खातीर तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वाटेन हांव मुलाखत घेवपी सोकोरो दे सांता क्रूज तुका काळजांतान देव बरें करूं देव बरें करूं आनी तुमकांय देव बरें करूं कलाकाराक भेट मीट द तियात्र आर्टिस्ट आमचो आयच्या दिसाचो दुसरो कलाकार जावन आसा कोंकणी माचयेर भरपूर नामणां जोडलेलो एक स्वादीक तड्यान आपल्या भांगराच्या आवाज कोंकणी पाळकार गावन लोकांची काळजां जिखोवन घेतलो दुसरो न्हय म्हज्याच गांवचो म्हजो इश्ट म्हज्या सांगाताक आसपी बाब आन्सेत लॉरेन्स आनिसेतो हे मीट द आर्टिस्ट कलाकाराक भेट हे कार्यावळीक हांव तुका माये मोगाचो येवकार दिता देव बरें करूं सुरवात करुया तर आतां ही मुलाखत हांव सुरू करतां ताज्या काळजांत जें कितें आसा तें भायर काडटा पयल्या सुवातेर तुजें नांव आनी तुजे फामिली विशीं आमकां थोडी भोव म्हाका तशेंच पळयणाऱ्यांक म्हायती दिवची म्हजें नांव पास्कॉल फ्रांसीस अनसेट लॉरेन्स स्टेज नेम अनसेट म्हज्या पायचें नांव गोंसाल लॉरेन्स मायचें नांव फिलोमेन लॉरेन्स म्हजे घरकान्नीचें नांव बर्नादेत लॉरेन्स जॉर्ज तें पूण लॉरेन्स केलां सगळें घरांतलें सांगलें तुवें हय बाय सोनियान सांगलां जशें तुमगेर सुणी माजरां कांय ना न्ही सुणी आसा पूण सुणो आमचो असो गेटीचो आवाज जायत तर भायर हय तूं जाणें तो भुंगत रावता
तुका जायते पाट भितरूच घेयना तो सोडलो आसत ताका जाल्यार ओगी व्हरपाचें तुकडे काय ओगी करूंक जातलो जाल्यार ताका पयलीं तुजें स्कुटर भायर दवरची पडटा तेन्ना ओगी रावता तो आनी तुवें भायर वयचो पडटा बरें कोंकणी माचयेर तुजें पावल पयलेंच कशें पडलें म्हाजो पांय तियात्रीस रायटर डायरेक्टर जायते तियात्र दाखयल्या बरो लिरिक्स बरोवपी दुसऱ्यांकूय दितालो भुरगेपणासान म्हाका खबर आसा आनी म्हाका दिसता म्हज्या पांयचेंच म्हाका येयलें ताचे गूण तुज्या रक्तान आयले अशें तुका दिसता अशें दिसता म्हाका आनी जेन्ना आमच्या गांवांत एक तियात्र जाताली तेन्ना आमी भुरगेपणासान तियात्र पळोवंक वयताले भायले भायले बॉम्बेचे तियात्र येतात तेन्ना आनी दिसतालें आमी केन्ना एक कांतार करचें म्हूण पाडकार वेचे अशें तेचे अशें दिसतालें उमेद येताली उमेद येताली आनी इस्कॉलानूय शिकता आसतना जायते फावट हांव कांतार करतालो जायते इनाम गेल्ल्या इस्कॉलानूय आनी अशी सुरवात जाली तियात्रांनी भितर सोदतलो म्हूण गांवचो तियात्र जाल्लो तितून एक कांतार केलें आनी लोकांनी म्हाका मानून घेतलो आनी मागीर दुसरे दिसा असो भोंवंक गेलो लोक कितें ना तें मात काम करूंक ना घरा कडेनूच रावतालो कित्याक जायते भुरगे आयज तियात्रान नाचले जाल्यार फाल्यां अशें रावंड मारता पळोवपाक लोक कितें म्हणटा कितें म्हणटा पळय तो आनी जायते फावट गान चुकताले कांतार करता आसतना ते आनीक 10 दीस लोन दिश्टी पडनासले बरें आतां कोंकणी माचयेर तुजें एक्सपिरियन्स अनुभव कितें कितें दिसलां तुका कोंकणी माचयेर तियात्रांनी नाचोन तियात्रांनी नाचप एकदम बरें तुका लोक ओकोता पयले सुवातेर बरें कांतार केल्यार बरें वायटूय कांतार केल्यार तुका लोक ओकोतलोच मानून घेता पूण पालकार कांतार करता पळय तें लोक आयकता आनी म्हणटा बरें कांतार केलां जाल्यार बरें वायट जाल्यार बरें ना पूण लोक तें कांतार तुजें मानून घेवपाक आनी तूं एक बरो तियात्रीस्ट जातलो जाल्यार जायतीं कांतारां म्हणचीं पडटा आनी तूं नांव पिड्यार करतलो जाल्यार एकू कांतार पुरो हय एक कांतार विसवला जाल्यार दुसरें जाता तुजी गाण गाण बरें आनी हें सोडून तियात्रान जी 3 वरां आमी नाचता तातूंत तुका तातूंतल्यान कितें मेवलां घरान समज झगडीं बीन जाली आनी तियात्राक पावलो तेज्या उपरांत कितें कशें जाता मनाक तुज्या शांती मेवता तियात्राक पावलो म्हणटा सगळें विसरता सगळें विसरता जायतें टेन्शन आमी टेन्शन तें स्टेजीर उपकारना म्हाका दिसता की घरान जायते आमचे तियात्रीस्ट घरान मरण आसतना पासून तियात्र करून लोकांक हॅपी केलें पूण आमी भितरल्यान दुखी आसता दुखी आसता भितरल्यान कित्याक म्हाजें सवय घडलेलें आसा देखून तें बरें हो गावपाचो गूण तुका कोणा कडल्यान दिला मायचे वाटेन ओ पायचे वाटेन ओ दोनूय वाटेन ना दोनूय वाटेन येवना मायन केन्ना कांतार म्हणलेलें आयकोंक ना अशें घरांत कुजून ना कितें म्हणटाली आसतली बारीक पूण पाय कांतार करता तें आयकतालो हांव केन्ना पायच्या वाटेन हो तुका गूण आयला हय तुजो पयलोच तियात्र गोंयचो जो तूं नाचलो आनी ताचो डायरेक्टर कोण आसा पयलोच तियात्र हांव आमच्या गांवांत नाचलो आनी ताचो डायरेक्टर जावन आसा मिनीन मारियो रावूज म्हणजे तुज्याच गांवचो म्हाज्याच गांवचो आमच्या गांवचो त्या तियात्रान हांवें काम केलें कांतार केलें म्हाका दिसता त्या तियात्रान म्हाका पयलोच पायन सूट शिंवलो आनी नेवो सूट आनी रेडी जावन आहा म्हाका हेंक लागली झेम हें बरें जावचें ना म्हणलें घरा गेलोलो बरो घालीत ना म्हणजे नेव तियात्रीस्ट ना आयकून घे हांवें डायरेक्टराक सांगलें हांव वयता घरा म्हणलें झेम येता अरे आतां घालता मुवालो आनी म्हाका तेणें घातलो हांवें कांतार म्हणलें लोकांनी मानून घेतलें म्हाका गमलें उमेद येयली दुसरे सगळे म्हणटा तूं सांगतालो खंय तो हो गान भोवंक ना काय म्हण पूण हांव भोवंक नासलो बेश्टो आयकतालो कोणें कितें म्हटलां बरें आमचें कांतार बरें म्हटलां तुवें ना बरें दिसलें जिवाक उमेद वाडली हो न्हिदपाचो गूण म्हणटा तो तुका आसा अशें म्हाका दिसता हय जायते कडेन खंय पावले उपरांत तूं जायते फावट खंयसर वचून न्हिदताय एक फावट स्कुटर चलयतना पासून हांव आनी आमचो जॉनी फुडें पावलेले पयल्या फाटल्यान तूं दिसोंक ना जाल्या लागून परत तुका पळोवंक येयल्या उपरांत तूं तुजी स्कुटर घेवन असो स्कुटर कांट्यानी उबो आसलो सारकें न्ही बांबोली खुर्सा कडेन तुमी मुखार पावले बरें तिगूय जाण येताले आमी तियात्राची आनी लोटले तियात्र काबार करून हय हय करेक्ट तुका बरो वगड आसा मरे लोटलेचो बरें तुका गितां गावप आवडटा वो भुमिका करप वो दोनूय ना म्हाका गितां गावंक चड बरें दिसता भुमिका करता हांव करूंक ना न्हू केल्या बरें आतां तुवें कितल्यो CD आनी VCD काडले
हाचे वयर आमकां थोडें बस सांगशी. हय CD 4 काडल्या, VCD एकूच काडल्या. ओके. हय आनी त्यो कश्यो गेल्या, लोकांक आवडल्या कितें जालां? लोकांनी बरी मानून घेतल्या. CD काडल्यारूच जायना, लोकांनी ती मानून घेवपाक जाय, बरी कांतारां घालूंक जाय, तेन्ना तुका बरो पण रिस्पॉन्स एक तुजी CD आसली बरी चलोंक ना अशी दिसता. बांगाराच्या गोवा फॉरेन्स हाचें कारण कितें? तें जें कारण म्हणजे जालें कितें तें हांव नोको, पूण जायते जाण म्हाका आनी जायत्या जाणांनी सांगलें तुवें ती CD केन्नाच सिंगींग कोत्ता तेका दिवची न्हू डुप्लिकेशन करून म्हण. हय तें हांवें मातशी एक मिस्टेक केली, पूण म्हाका ती कांतारां बरी आहली सगळीं कांतारां बरी चलो ना, पूण तेज्या फाटल्यान CD काडटा ती लायक हॉटकेक कशी वचोंक. ओके, बरें आसा. आतां तूं इतलीं वर्सां तियात्रांनी नाचलाय, इतलीं गितां गायलाय, जायत्यो तुज्यो भोंवड्यो जाल्या आसतल्यो गोंया भायर ओ इंडिये भायर. हय खंय खंय पावलाय तूं? तियात्रांचे बाबतीन पयलोच हांव सियालवारी संकलाक खंयचो तियात्र? तुज्या दडे. म्हाका दिसता तुवें आहलोय काय म्हण तितून. आसलो, पूण हांव सांगना तुका हांव आसलो म्हणून. कित्याक सांगनाय? सांगूंक जाय न्ही. दोगी बरोबर भोंवल्या. आनी खंयच्या खंयच्या देशांनी? बारीन, हय, खाटर, मास्कट आनी आनी दुबय. कुवेट पावंक ना? कुवेट पावना कित्याक तशें. पावना? तेन्ना कितें विजा दिवंक ना तेणी कुवेटकारांनी. हय, तेन्ना गॅर गॅरूच जालें सारकें. मागीर हांव बेन एवांजेलिस्टाचो तियात्र लंडनच्या शारान पळोवन 2006 मागीर मागीर आनीक एक तियात्रांक हांव कॅनडा पावलां, US पावलां, अमेरिकेक पॅरीस पावलां, आनीक अमेरिका फिलिप्पाचो म्युजिकल शो तोय केलाय दुबय, कुवेटूय केला, कुवेट पावला तेज्या शोक. उपरांत मिना क्रिस मिना तेजोय तियात्र केला आमी. गल्फाची भोंवडी केली. पयशे मोडी नासतना तूं जायते देश भोंवलय. एक बरी कलाकाराक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हाचो श्रेय फकत तुज्या ताळ्याक वेता. हय, आवाजाक. आनी जायते पावट ती एक जायते कलाकार आहा, हांव म्हणना, एक तियात्रांनी न्हेसोत जाल्यार तुका हे देश पळोवंक मेवता. सारकें, एक बरी संदी तियात्रिस्तांक तांच्या नशिबान फावो जाल्या. बरें, आतां एक उगडास रुका सारकी एक घडणी, एक इन्सिडंट जो खंय तरी तूं तियात्र नासतना घडला, ताची आमकां थोडी म्हायती दिवशी. खंय घडला जाल्यार? घडला म्हणजे तियात्राक वयताले हांव आनी तूं. हय, उगडास आहा तुका? तेन्ना बसीन वयताले आमी. हय, आदल्या काळार. आनी बस वयता तेन्ना एक रिक्षा येयली तेंच्यान. रिक्षा तुवें थांबयली. हांव सांगता इंटरप्ट करना हांवें मदें, तुका लागून हांव त्रासान पडटलो आहलो त्या दिसा. वयता आसतना ते रिक्षा थांबयली म्हणटकूच हांवें म्हणलें नाका रे वचोन तेका. ना म्हाका यार पावतले क्रिस मिनाचो तियात्र. 10 रुपया सांगले तुका 10 म्हाका 20. तेन्ना आमी दोगी गेले, ब्रिजार पावलेले. धाडो वता म्हण म्हाका जम पडली. तूं जाणा कामांचे येताले, जम पडली म्हण हांवें म्हणलें तुका सांगलेलें हांवें हितून वयचें ना, धाडो वता स्लो वयता. मुखार पळय जाल्यार कोण मोदेंच येयलो, तेजेर मारून डाम नाडे. कोण येयलो न्हू तो, एक बेबदो येयलो. हय तसो. तेजेर मारून आमचे नाडे भितर दोगी. तूं म्हाका पळयता, हांव तुका पळयता. तूं हो कोत्ताय तरी असो. हय हांवें दुखता म्हणलें हांवें भूज. रिक्षान भोंव फुडला सो दिसलो. मागीर तशेंच गेले तियात्राक, बसीन कडेन येयले आमकां. तितून हॉलान आंगाचेर बावदोग घाललें सगलें मेळ. मागीर तियात्र बरो लेट जालो स्टार्ट ते दिसा. दुसऱ्या दिसा न्ही कितें हॉटेलार खबर, हॉटेलार मेवली आमच्या सांजूबाईच्या. थंय सांग तो म्हाका खबर सांगता मेवणो म्हाजो, काल तियात्रीस वयताले अशें अशें जालां, उगीत रावलो आनी भायर सरलो. नाका म्हणलें तेका आनी सांगना. बरें, आतां एक आमकां ही खरेवड पळयतलें एक वेर्स, एक कोरस, चड न्हय, कांतार म्हणून दाखयशी. आंगाची दूख तुका काडूंक जाय तर वांटून लावंक जाय जिरे. शेताक बरी पीक काडटलोय जाल्यार घालूंक जाय सारें. गरमेन तुका जाता जाल्यार घे तूं शितोड वारें. मुणी आसा शिजोय नासतना खावचें न्हय म्हूण तेरें. आसलो एक गोराबो तांगेर आसलो एक चेडो, तांच्या घरान सोदां सूख. मायन बायन सुखान वाडयलो
फावो तितले शिकोयलो पोटाची मारून बू पूण तांचे जाणटे पिरायेर ताका आदार दिवचे बोल देख पुतांताच्या ताकान दिले दूख पाय सुस्कार सोडून रडो सांग रे मोज्या पुता खुंयसोर आमी आदारलीचू. व्हेरी गुड. आता ह्या तुझ्या ताड्या वरवीं तुका जायते पुरस्कार फावो जाल्या. कसले कसले फावल्यात ते लोकांक सांगशी. कला अकादेमी, तियात्र अकादेमी आणि लायफ टायम अचिव्हमेंट सगळ्यात व्हडलो अवॉर्ड. हय हय 2 वर्सां पयलीं तुका फावला मेवलो तो. तेन्ना स्वर्गीय मारियो वायस प्रेसिडेंट आसलो आनी मिनेंद्र बांदार प्रेसिडेंट. हे तुजे अवॉर्ड पुरस्कार हय ते कितें शोकेशीन दवरले. हय शोकेशान आहा ते. ओके. आतां उंचलें तुका कितें दिसता, गावप ओ भुमिका करप, खंयचें उंच रावता? दोन्ही एक्टिंग करप दोनूय. पूण सिंगींग चोडूंच रावता. कित्याक म्हणटा? सिंगींग तुवें युट्यूबार एक कांतार केलें जाल्यार हय. कोणूय पळयता तें. भुमिका तुजी स्टेजीर चडशी जाता. म्हणजे युट्यूबार धाकटे धाकटे लोक घालता पूण म्हाका दिसता तें पळोवंक तूं अशें म्हणूंक सोदता एक कांतार म्हूण आनी नांव घे आनी वच. नांव घे आनी वच. 5 मिनटां पुरो. हय 5 मिनटां आनी एक्टिंग करतलो जाल्यार जायतो वगत करची. जायतो वगत करची पडटा. मेहनत आसा. मेहनत आसा. तुका कितें आवडटा, एक्टिंग काय सिंगींग? हाचो तोच प्रश्न आन्सर. चडशें सिंगींग आवडटा पूण एक्टिंगूय केलें पूण एक्टिंग तितली ना. एक्टिंग केलो जाल्यार आख्या तियात्राक रावचें पडटा. जायते तियात्रीस आतां चडशें सिंगींगूच करूंक सोदता. बरें, तुवें आतां इतलीं गितां रचलें गितां गायलें, तुजो एक खूद तियात्र बरोवन पाडकार हाडचो अशें तुका दिसोंक ना केन्ना? दिसतालें पूण तियात्र केल्यार बरो आनी करिना जाल्यार अदीक बरो म्हटलें. अशें कित्याक म्हणलें? कित्याक पयल्या सद्या आर्टिस्ट टायमार पावना. हय. एक जाली आर्टिस्ट 2-3 तियात्र घेता. तियात्र घेता टायमार पावना. एकदां तुका तियात्र स्टार्ट जालो जाल्यार डायरेक्टराचेर प्रेशर. एकदां फाडतीस आसना, सिंगरूय आसना, ताका बावड्याक हिंगा थिंगा घाम काडटा मागीर. घाम काडटा. हांवें पळयलां तें. बरें, म्हाका आतां एक सांग, तियात्र हो एक टायमपास काय हॉबी तुजी? टायमपास ओ हॉबी? म्हाजी हॉबी. दोनूय टायमपासूय. आतां तुजे नोकरे विशीं लोकांक कितें सांगशी? हांव पयलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जॉयन जाल्लो. मागीर हांव अमृता डिपार्टमेंटान येयलो. त्या विशीं म्हाका टायमूय मेळनासलो तितले. ही सुयेच्या वयर कित्याक जाली एके कडेन दुसऱ्या कडेन कामाक? आमी तितून सप्लास जाले हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी म्हाका थंयसर कडसान अमृता डिपार्टमेंटान धाडलो. थंय एज अ तलाटी म्हणटालो आनी मागीर म्हाका सर्कल इन्स्पेक्टर म्हणून प्रमोशन मेळ्ळें. 3 वर्सां. हय 3 वर्सां आदी म्हाका प्रमोशन मेळलेलें. म्हाका कोवीड जालो तेन्ना हांवें घेवंक ना, त्या आदी आसलेलें आनी तें घेवंक नासलें. हांवें कित्याक म्हाका तियात्रान वयतलो जाल्यार तुका. आनी तें घेतलें ना जाल्यार पगार बरो उंच पावपाचो? पगार उंच आसाच ना. तेजेर ते हांवें सगळें पयलें आनी तें तशेंच हेल्ड अप दिल्लें आनी मागीर सुटका ना जाली. ते टायम घेवचें पडलें. सुबेज मॉल कित्याक? एक डिसेंट सोलो, डिसेंट कांतार, एक कॉमेडी कांतार, ओ एक पॉलिटिकल कांतार, खंयचें? डिसेंट. कित्याक? जायतीं आदलीं डिसेंट कांतरां पळय. आल्फ्रेडूस, जाशीद वास, रॉबिन वास, म्हणजे आदले कांतरीस. त्या कांतारांनी मोरल आसता. मोरल आनी मेसेज घेवन लोक घरा वयता. देगेचीं कांतरां आसता. आनी दुसरी आहा ती एंटरटेनमेंट. हय आनी पॉलिटिकल कांतरांय आहात पूण ती त्याच टायमाची खंय. आतां हालींच्या दिसांनी तूं कोंकणी माचयेर जोबरसो दिसोंक नाय. हाचें कारण कितें? कारण म्हणजे जेन्ना म्हाका कोवीड जालो तेन्ना हांवें चिंतलेलें तियात्र न्हेसचो ना म्हणून. ब्रेक घेतलो. ब्रेक घेतलो कसो म्हणजे अशें दिसोंक लागलें आनी मातसो हांव वाजेलो कसो तियात्रांचेर. तें सांगता कित्याक लागून? कितें ल्हान जालें न्ही बेश्टें मनान येयलें कशें म्हणजे सारकें आतां परतून उमेद येयली अशी काय? उमेद येयली म्हणजे हालीं जॉन डे सिल्वाक आमी दोगी नासले आनी तूं म्हाका सांगलें ल्हानशें ना यो तूं स्टार्ट करुया तियात्र. आनी आतां म्हणलें मिनेंद्र बांद्राक ताकाय नासलें. ओके चलो तियात्र नाचले जाल्यार मातशें हेल्दी उरता हें शुअर. तें सारकें न्ही. बरें म्हाका सांग, तियात्र केन्ना फांकी वन जावंक पावता म्हणजे फामाद जावंक पावता केन्ना? हातून कितें कितें आसोंक जाय अशें तुका दिसता? पयल्या सद्या तुजें बरोवप
कॉमेडी आनी तुजे आर्टिस्ट जावं सिंगींग जावं पार्टीस एक्टींग करता पळय ते आनी त्या लोकांनी तो मानून घेतलो तियात्र जावं सिंगर ताका बरें पडलें जाल्यार हांव घेवन तियात्र सारकें म्हणजे तूं सगलें आसूंक जाय सगलें आसा सगलो मसालो सगलो मसालो तेन्ना त्या कितेंय रुचीक तर जाता. कितेंय तर तूं रांदतलो जाल्यार तितून तर मीठ उणें आहा तो परत फेल ओके कळ्ळें न्हू बरें आतां सीडी VCD ह्या काळार चलना काडल्यो पासून जाल्यार ना चलचें ना आनी तुवें ते हेजेर पासून घालीत न्हू पेन ड्रायव्हाचेर ताका भरपूर डिस्पेस जाता चड डिस्पेस जाल्यार आमचे कडेन इतली आतां कांतारां आसता ती कांतारां कितें करप अशें तुका दिसता हांव आयकता ते प्रमाणे तियात्र अकादेमीन एक बूक काडपाक केला आनी लायब्ररीन दवरपाक आनी तो काडलो समज बूक आनी लायब्ररीन भितर उचललो कोणूच उजार करना मागीर कितें तें आहा मरे तें सारकें तुजें तुका दिसना अशें आमचे कडेन कांतारां ना जाल्यार कांतरां आहा तींच युट्यूबाचेर घालपाचीं युट्यूबारूय घालूंक डिस्पेस आहा बेश्टें कांतार जायना पण म्हाका दिसता घातल्यार बरी कित्याक लायब्ररीच्या भाशेन ती चॅनलाचेर उत्तेली फुडले पिळगेक पळोवंक पाडकाचेर आसा ह्या क्षेत्रान उबो आसा अशें लोकांक कळटलें सारकें न्हू सारकें बरें युट्यूबार घातली जाल्यार कितें एनावड आसा म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका कांयच ना तुका आसनाय जायत्या जाणांक कांयच मेळोंक ना हय. ताचे व्ह्यूज चड जाले जाल्यार सबस्क्रायबर चड जाले जाल्यार कितेंय तरी येता तें हांव नको म्हाका दिसना पण सद्याक नको बरें कितलीं वर्सां जालीं सुमार तूं ह्या कोंकणी बाळकारान आसता जातली मोर देन 42 खूब जालें बरें आतां रॅपीड फायर रावंड फास्ट जबाब दिवपाचो बरें चिंतू काय नाका नाका बरें तुज्या आवडीचो बरयणार कोण उजार रोड्रीक दिग्दर्शपी आवडीचो सियल बरीस ओके सर्वश्रेष्ठ एक्टर सगळ्याहून बरो एक्टर आनी बरें एक्ट्रेस बायल दादलो आनी बायल दादलो उजार ढायस आनी बायलेचे वाटेन साबिना ओके आवडीचो कांतोरीस दादलो आनी बायल दादलो अल्फ्रेड रोस आनी बायल सोनिया शिरसाट ओके बरें आसा विनोदी कलाकार म्हणजे बेस्ट कॉमेडियन दादलो आनी बेस्ट कॉमेडियन बायल बेन एवांजलिस्ट आनी बायलांचे वाटेन कळलें लागून कोण लागना तुका बऱ्यांतलो बरो लिरिसिस्ट गितां घडोवपी कोण अल्फ्रेड रोस ओके चड आवडीचो तुवें इतल्या तेंपाक नाचला ओ पळयला तो तियात्र खंयचो चड नाचलो तियात्र हांव सोंद्रीम हय ना आवडीचो तियात्र ताचे मदलो खंयचो आवडीचो तो तुका चड आवडलो तुज्या जिवितांत सोंद्रीम सुंदरी कोंकणी माचे वेली सर्वश्रेष्ठ जोडी खंयची जायत्यो जोडी आहा कोंकणी माचयेर जायत्यो सगळ्यांक कोण जोडी. रावता अनिल पेडणेकर आनी वालगा अनिल ओलगा ओके तियात्रांतली कॉमेडी कशी आसची तुका दिसता तियात्राची कॉमेडी जेन्ना तियात्र बरयलो जाल्यार तितून मदेंच कॉमेडी घालूंक म्हणजे जाय मिसळ आसूंक जाय मिसळ आसूंक जाय आनी मिसळ आसूंक जाय आनी निवड आसूंक जाय हय निवड कित्याक बुरशी कॉमेडी आसूंक उपकारना कित्याक आसूंक उपकारना बुरशी कॉमेडी आदली कॉमेडियन जावन गेले तेणी लिंप कॉमेडी करून गेले कित्याक तियात्र पडना मदें जायते पण फॅमिली आसतात धाकटी भुरगीं येता वो बायल आसता घोव आसता आतां बरोबर इतलीं हॉलां आसा आमच्या गोंयांत तियात्राची ताचे मदलें बऱ्यांतलें बरें हॉल खंयचें काला अकादेमी कित्याक लागून म्हणटा तितून सगलें आहा हय आनी मातशें रावले उपरांत मातशी सामको तुका सगलो ऑडियन्स कळटा आख्खो स्वर्ग बरें संवसार दिसता दिसची पळय पडटा एक टायम म्हाका दिसतालें पयलोच हांव कला अकादेमीन तियात्र न्हेसता आसतना हो लोक हांव घेता भिरांत कशी भिरांत दिसताली म्हणलें न्हू पूण ती संवय जावन गेली आतां ओके आतां निमाणे कडेन ही मुलाखत सोंपोवच्या पयलीं आमचे नवे पिळगेक तुजो संदेश कितें नवे पिळगेन तियात्र बरोवचें नव्या भुरग्यांनी कांतारां बरोवंक जाय आनी सिंगींग करूंक जाय म्हणजे मेहनत करूंक जाय मेहनत करूंक जाय बेश्टें जायना तें हाडवक एक कांतार करतलो जाल्यार जायतो टायम लागता थोड्यांक रोखडेन जाता एक तियात्र बरयतलो जाल्यार जायतो टायम वयता हार्डवर्क करूंक आतां जे तुज्या काळजान उल्हास आसा जाय ते लोकांक मातशें भायर घालची कसले उल्हास उल्हास कितें सांगूंक सोदता तूं हांगासर आयलो आं ताचे विशीं ओके ओ माचयेर नाचलो ताचे विशीं लोकांक कितें सांगूंक सोदता हिंगासर येयलो आनी तुमी म्हाका ही तियात्र अकादेमी तियात्र अकादेमी जावं तुवें सुगद्द सांताक्रूज हिंगासर आमची मुलाखत घेतली म्हण चड तुमचो आभारी आनी उपकारी
तसोच तियात्र अकादेमी आनी तुमी सगळे ही मुलाखत पळयतल्यान काल सांगतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अन्साद बाब, तूं आमच्या उतराक मान दिवन हांगासर आयलो आनी ही मुलाखत दिली. तुज्या काळजांतले आवडे उल्हास तुवें आमच्या मुखार दवरले. ह्याच खातीर तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वाटेन हांव तुका काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. हांवें तुका आनी हांगासरूच ही कलाकाराक भेट मीट द आर्टिस्ट हो प्रोग्राम आमी सोंपयता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा कलाकारांक भेट हो कार्यक्रम आतां सोंपलेलो आसा. हांव ह्या कलाकारांचे धन्यवाद म्हणटा. ते जावन आसा पास्कॉल फ्रांसिस्को एन्सिटो लॉरेन्सो, तशेंच सोनिया शिरसाट यांचे, तशेंच यांचे मुलाखत घेवपी श्री सोकोर फेर्नांडीस यांचे सुद्दां हांव तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवाचे वतीन धन्यवाद मानता आनी हो कार्यक्रम हांगारूच सोंपलो असो जाहीर करता. धन्यवाद.